सोमार 18 डिसेंबर मुखेल व्होड आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. नियाळाक आधार. पाप सायब फ्रांसीस आपल्या एका संदेशांत अशें म्हणटा, लग्न जावंक आनी कुटुंब घडोवंक भिवू नाकात. आयज आसा तें फाल्यां नाका. सगळेंच नवें नवें जाय असलें चिंतप वाडलां. असल्या परिस्थितींत लग्न जावंक फुडें सरतल्यांक आयज व्हडा काळजीदारपणाची आनी नीज मोगाची गरज. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उपजयतलो आनी तो खरो राजा कसो जाणवायेन राज चलयतलो म्हूण जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाचो दूत सपनांत भियेल्ल्या आनी घुस्पल्ल्या जुजेक धीर दिता आनी देवाचेर विस्वास दवरून संदेश पाळूंक आपयता. जुज्या देवाचेर पातयेवन आपलीं पावलां बदलता आनी बावार्थान तिका मांडून घेता. जुजे आनी मारिया मदें गैरसमज जाल्लो. जुजेच्या मनांत मारये विशीं दुबावूय उप्रासतालो. देवाच्या उजवाडान जुजेन मारयेक आपली पोतीण कशी घेवन कोश्टांक सांपडलेलो संबंद घोट करता. आयज थोड्या काजाऱ्यां मदें कितलें अविस्वाशीपण ल्हान ल्हान वस्तूक लागून किजिलां. काजारा दिसाक सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन विस्वाशी रावतलीं, मोग करतलीं आनी एकामेकाक मानान लेखतलीं म्हूण जी भास दिल्ली ती जुजेची देख घेवन पाळूंक वावरुया आनी एकामेकाक आसा तशींच मानून घेवंक वावरुया. म्हजो ताराव, काजारा दिसा दिल्ली भासावणी नियाळून तातूंत कितें चुकलां तें सुदारवंक आनी लग्न जालोल्या पासत दिसपट्टी मागणें करूंक वावुरतलीं.